हांगा खोतीगांव काणकोण हांगा एक जो ब्रीज आसा तो ब्रीज उदकाच्या प्रवाहान टोटल व्हांवून गेल्लो आसा आनी आमी पळोवपाक शकता की फक्त डांबराचो जो थर आसा तो दिश्टी पडटा. असो जर तर पावस कंटिन्यू पडत रावलो जाल्यार केन्नाय ब्रिजूच व्हांवून वचपाक शकता हें आमकां दिसता. आमी विज्युअल्स पळयल्ले कडेन खोतीगांवचे सरपंच जे आसा आनंदू देसाय ते हांगा जाती नजर आसात. तशेंच काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हेय हांगा पडून आसात. तेणी सांगलां की हांगा जो एक्सेस आसा हो बंद करताले लोकांक, इवन चलत वचपाचे लोकांक सुद्दां ते बंद करतले कित्याक केन्नाय कितें जावपाक शकता. त्याचे फुडल्यान 2-3 जे गांव आसा तांचो संपर्क तुटलेलो आसा. हेवटेच्यान तेवटेच्यान हेवटे वचपाक मेळना. इश्कोलाच्या भुरग्यांक तशेंच कामां यो वच करतल्यांक हेणे खूब अडखळ येतले. हेजेर कितें जर उपाय काडटले जाल्यार JCBन हो सगळें पयलीं मोडून उडयतले अशें मनोज कोरगांवकर हे मामलेदारान आमकां सांगलें आसा. त्या दुसरें कितें तरी सोर्स करून येत्या 2-3 दिसां भितर वाट करून दिवपाची तांची प्लॅन आसा. तशेंच हांगचे सगळे थळावे लोक तेवटेच्यान आनी हेवटेच्यान पळयत आसात हांगा. जातलो हय हो पूल पळयला आमी टोटल गेल्लो आहा. हो 1982 हो पुलाचें काम केल्लें आनी आज जवळ जवळ 42 वर्सां ह्या पुलाक आनी तेजी भितरल्यान सगळी सळी भायर पडली आनी जस्ट आमी आतां इस्टिमेट करून रिपेरींग वर्क घेयला आनी तेजी इस्टिमेट टेंडर बी जाल्लें आसा. सो आमी रिपेरींग म्हणून घेयल्लो. आतां ते टोटल मोडले कारणान ते आतां परत हें करचो पडटलो, नवीन बांदचो पडटलो. सो आतां हो जर पूल जर गेलो दोनी जाल्यार कनेक्टिविटी आमची म्हळ्यार कितें खोतीगांव कुस्कें येडा वचपाक त्या लोकांक भुरग्यांक आनी हायस्कुला वचपाक पळयल्यार मोठो प्रॉब्लेम जाता. त्या जे 2-3 गांव आहा थंय कनेक्टिविटी तुट्टा पूण शक्यतो आमी आतां PWD आपयला आनी म्हाका तेमी इन्शुरन्स दिला की आमी आतांच्या आतां JCB घालून एक सायड ब्लॉक करून आमी खंयच्या परिस्थितीन रस्तो ओपन करतले. कस करून रस्तो आतां एक सायडी आमच्या खातात आतां एक 2 हें आसा पळय. एक सायडीच्यान उदक ह्या सायडीच्यान वचना. हो जो ब्लॉक जर केल्लो जाल्यार एक सायडीच्यान उदक व्हरून पूण आमी पळयला की रस्त्याचो वयलो डामो रस्तो दिसता केन्नाय कोसळपाक ना शकता. हे कडेन मोडून सोडया उडया न्ही ही सायड बरें JCBन ब्रेक करतले. ब्रेक करून त्या माती पडटले. होच प्रश्न ना आतां आमी कुसक्यां पावतो बारीक बारीक जे कलवट आहा ते ह्याच पोजिशनार आसा म्हणून पयलीं प्रिफरन्स करून आमकां रिपेर म्हणून घेयला आनी ऑलरेडी टेंडर बी जालें तेजी. आतां पुराय नवीन हो बांदचो पडटलो, रिपेर करूंक मेळचो ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.